नमस्कार येवकार. गोवा टुडे सुयश गावणेकार. चाळण फुटली आता आडामे. दवाईच्या नावान ढील सुटले. गुदावाचे गुदाम ढीग चढले. जुजाऱ्यांक डोस पाजले. उमथ्या कळशार वाशीन वावले. चाळण फुटली आता आडामे. फ्रंटलाइन वाले बॅकलायनर जाले. बादले जाल्यार पळोवन घेतले. वळेऱ्यांतले अर्धे गळे. नाशिल्ले गडी फुडें सरले. चाळण फुटली आता आडामे. OTT, नेटिझन, सोशल उपद्रव वाले. ना भान ना धरबान अळम्यावरी किल्लले. जबाबदारीचे वेसण घाले. चाळण फुटली आता आडामे. सविस्तर खबरादी हेडलायन्स. OTTच्यो नाडयो आवळूंक सुरू. देशविरोधी, समाजात दुफळी करपी, बायलां विरोधी अश्लील कंटेंटाचेर 24 वरांत कारवाय. मूळ पोस्टवाल्याची म्हायती दिवची पडटली सरकाराक. कुडचड्यार रेल्वे स्टेशना लागसार रेल्वेचे 2 डबे घसरले. 4 वरां रिपेराचें काम उरलें चालू. क्रॉसिंगाक लोक आडकले गेटीर. रेल्वे डबल ट्रॅक भूंयसंपादन अवैध करचे रद्द. विरोधी आमदार पावले वास्को उपजिल्लोधिकाऱ्याकडेन. एकाच प्रकल्पाक 2 कायदे. आमदारांक तिश्तत दवरिल्ल्यान तिडकले. ड्राफ्ट CZ-MP कितल्योश्योच उणिवो. प्लान घाईन पास करून उपकारना. सविस्तर चर्चा जाय. गोवा फाउंडेशनाची उत्तर दक्षिणेत CZ-MPचेर जागृताय मोहीम. वाडे भाटी नेत्रावळीच्या भुरग्यांक थाकाय. गोवा बोर्डाची एग्जाम दिवंक 30 ते 40 किलोमिटरांची यो वच वाचली. गोवा बोर्डाचे नेतुर्ले शाळेत एग्जाम सेंटर. आणि PNB बँकेक 13,500 कोटीच्या रिणाक तोपी घालून फरार जाल्लो ज्वेलर नीरव मोदीचे भारताक प्रत्यार्पण करूं येता. UK कोर्टाची ऑर्द. मोदीच्या आव्हानाक हालचाली. OTT प्लॅटफॉर्माच्यो नाडयो आवळूंक सुरू. देशविरोधी, समाजात दुफळी करपी, बायलां विरोधी अश्लील कंटेंट दाखयल्यार कारवाय. असल्या कंटेंटाची जबाबदारी त्या सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्मान स्वता घेवन कारवाय करची पडटली. 24 वरां भितर तो कंटेंट काढून मूळ पोस्टवाल्याची माहिती सरकाराक दिवची पडटली. डिजिटल मीडियाक सध्या तरी बंधन ना. अगर कोई सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडियरी रिमूव और डिसेबल करता है किसी यूजर के कंटेंट को, तो आपको उसको इंटीमेट करना पड़ेगा, उसकी सुनवाई करनी पड़ेगी. ये जो सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया के लिए जो हमने कानून बनाया है वो 3 महीने में हम लागू करेंगे ताकि वो अपनी मैकेनिज्म को इंप्रूव कर लें. कम्स क्रिटिसिज्म एंड द राइट टू डिसेंट, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट द यूजर्स ऑफ सोशल मीडिया मस्ट बी गिवन द फोरम टू रेज देयर ग्रीवेंस एंड रेजोल्यूशन अगेंस्ट द यूज, अगेंस्ट द अब्यूज एंड मिसयूज ऑफ सोशल मीडिया. ये हमारा एक बहुत बड़ा इसका फोकस है कि वी आर इंपावरिंग द ऑर्डिनरी यूजर्स ऑफ सोशल मीडिया इन दिस प्रोसेस. डिजिटल मीडिया पोर्टल्स है, उनको भी अफवाह फैलाने का, झूठ फैलाने का यह अधिकार नहीं है, किसी को भी नहीं है. एज आई सेड, मीडिया फ्रीडम इज एब्सोल्यूट बट with responsible, reasonable restrictions, and that is the self restrictions of responsible, that is called responsible freedom. ये जो कंटेंट वाला मुद्दा है खासकर मीडिया का और OTT और डिजिटल मीडिया, इसका INB एडमिनिस्टर करेगी. रेल्वे डबल ट्रॅकिंग भूंयसंपादनाची प्रक्रिया कायद्याक धरून ना. ते बेगोबेग बंद करचे म्हणून विरोधी आमदार वास्को उपजिल्लोधिकाऱ्याक मेळूंक पावले. एकाच प्रकल्पाक 2 वेगवेगळे कायदे खंयचे नेमान लायल्यात काय म्हूण आर्ग्युमेंट.
उपजिल्लोधिकाऱ्यान आमदारांक भायरूच तिश्ठत दवरिल्ल्यान तांचें कळ्ळें लोकप्रतिनिधींक खंय त्रातामेंत दिलो तो सारको न्ही. लँड एक्विजिशन ऍक्ट पळय आसा एकच ऍक्ट लागू करपा जाय सगळ्या स्ट्रेचाक इतलो तो 200 किलोमीटर जागो जर ते घेतात स्ट्रेच घेतात जाल्यार एक ऍक्ट लागू करपाक एक भाशेन तेका फोर्सान हे जावपा जायना. वी आर इन द डेमोक्रेसी. ही पुर्तुगेज सालाशाही न्ही इलिगल आहा ते बंद जावपा जाय आनी हेजेर आमगे इवन लिगल रिकोर्स चालू आहा. तो जे भशेन पुलीस ताणें घाल्या आनी निवडून आयिल्ल्या लोकांक जर ते भशेन अशें ट्रीट करतात ताणें अडानीची सुपारी घेतल्या म्हणून कळटा जे भशेन ते वागतात ते तांकां कोणाचें तरी डायरेक्शन आहा नाजाल्यार गोंयकार एक ऑफिसर असो वागूंकूच शकना दुसऱ्या लोकप्रतिनिधी कडेन बिकॉज दीस इज अ कर्टेसी फॉर एवरी इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह दॅट इज कमिंग अंडर बिझनेस रूल्स. The Railway Act and the Land Acquisition Act. Two different acts are being used for the acquisition of land for the same project along the same route, which cannot happen. Molev, they are saying national interest. Mahavir Bhagwan Sanctuary, they are saying national interest. Double track, national interest. So is Goa not in national interest? मुरमुगांव कलेक्टर जो आसा लास्ट 4 फाटी आमकां नोटिसा धाडटा पर्सनल हियरिंगाक फॉर डबल ट्रॅकिंग. आतां म्हाजी खूद प्रॉपर्टी वयता आनी हांव आसा को-ओनराक तेंच्यांनी नोटीस धाडना एकल्या को-ओनराक धाडटा कायद्या भितर सगळे को-ओनराक नोटीस धाडपा जाय. आतां भितर गेलो जाल्यार म्हाका आडयता को-ओनराक भितर दे आर नॉट रेडी टू हियर दे आर नॉट इवन रेडी टू हियर द कन्सर्न पार्टीज. आयज रायट टू कंपेन्सेशन एक्टा भितर एक्विजिशन जाल्लें 2017 एक्ट आनी आयज हो सरकार जो आसा 1989 एक्ट एक्विजिशन करपाक सोदता. तो कलेक्टराक सांगलेलें की आमकां पब्लीक हियरींग नाका कित्याक सगळे पंचायतींनी आख्खे गोंयचे पंचायतीन डबल ट्रॅकिंग ओपोज केला. कुडचड्या रेल्वे स्टेशना लागसार रेल्वे पार्क करपाक हाडिल्ले कडेन रेल्वेचे 2 डबे घसरले. डबे जॉइन जातात थंयचो एक पार्ट सुटलो. रेल्वेच्या टेक्निकल टिमीन येवन तें जाग्यार घालें. 4 वरां काम चालू आशिल्लें. सध्या नित्याच्यो ट्रेनी सुरू जावंक नाशिल्ल्यान रेल ट्रॅफिक आनी प्रवाशांक तितलें बादलें ना. तरी क्रॉसिंगाक लोक बरेच वेळ गेटीर उरले. ड्राफ्ट कोस्टल झोन मॅनेजमेंट प्लानांत कितल्योश्योच उणिवो आसात. प्लान घाईन पास करून उपकारना. सविस्तर चर्चा जावंक जाय म्हूण गोवा फावंडेशन सांगता. निदान म्हयनो तरी लागतलो. आज उत्तर गोंयच्या तालुक्यां खातीर ह्या ड्राफ्ट प्लाना विशीं जागृताय मोहीम आशिल्ली. खाजन जमीन आनी सँड ड्युन्स मूळ स्थितींत हाडपा विशीं खंय प्लानांत कांयच ना. गोवा फाउंडेशनान एक ल्हानशी अवेरनेस प्रोग्राम जो कोस्टल झोन मॅनेजमेंट प्लॅनाच्या बाबतींत अवेरनेस प्रोग्राम केल्लो. सो ते प्रोग्राम आमकां जायते इम्पॉर्टन्स त्या प्लॅनाच्या बाबतींत कळला. सो ते प्लॅनाचे अजुनूय जायते लोकांक ते इम्पॉर्टन्स खबर पासून ना. आनी सेकंडली आतां पॅन्डेमीक आसल्या कारणान जे हियरींग आहा ते एकाच जाग्यार दवरला. आमी मागताय गव्हर्मेंटाक हे हियरींग तालुका लेवल करचें सो जायते लोकांनी पार्टिसिपेट जावन जे अफेक्टेड लोक आहा ते पार्टिसिपेट जावंक शकता. सो प्लॅन पंचायतीन थोड्या पंचायतीन अजुनूय आपले अपलोड केल्लो ना डिजिटल फॉर्मान. सो तेणी आपलो प्लॅन तो अपलोड करचो कित्याक जो पंचायतीन हार्ड कॉपी आहा जी प्लॅनाची ती इतले ते सर्वे नंबर इतले बारीक आहा जेंका मॅग्निफायन ग्लासांनी पळोवचें पडटा. हांव मागता गव्हर्मेंटान तांकां एक बरें हाय रेजोल्युशन म्हणजे बऱ्या रेजोल्युशनाचो व्हडलो प्लॅन जी ते लोकांनी ते आपले घरां आनी कितें आहा तें लोकेट करपाक तांकां बरें सोंपें पडटलें. तशें पंचायतीन आपल्या वार्डांनी जे इफेक्टेड आहा तांकां ह्या प्लॅना बाबतीन इन्फॉर्म करचें कित्याक जायते लोकांक अजून हो प्लॅन म्हणजे कितें कांय खबर ना. सो आमी मागता गव्हर्मेंटान मातसो टायम वाडोवन दिवचो. सो लोकांक अवेर जाल्या उपरांतूच हे सजेशन ऑब्जेक्शनां घेवची. पीएनबी बँकेक 13,500 कोटीच्या रिणाक तोपी घालून फरार जाल्लो ज्वेलर नीरव मोदीक भारताक प्रत्यार्पण करूं येता. UK कोर्टाची ऑर्डर. कोविडांत ताची मनस्थिती खंय हाल्ल्या. भारताच्या लॉकअपाची परिस्थिती बरी ना म्हूण ताच्या आर्ग्युमेंट कोर्टान भायर मारले. भारतान ताका लॉकअप सेफ आसा म्हूण व्हिडिओ सुद्दां रेकॉर्ड करून धाडिल्लो. 2019 नीरवाक लंडन मेट्रो स्टेशनार अटक केल्लो. घेऊ एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक. रोखडेच परत मेळया.
शिगमो 3च शारांनी न्ही 9 शारांनी जावंक जाय. चित्ररथ रोमटा मेळाचो खर्च भरून येवंक जाय. सरकाराक ताका ना जाल्यार मोगोक सांगचें म्हूण सुदीन उलयलो. मोपाच्या शेतकारांक तिप्पट पयशे दिवचे परस खंय पर्यायी जमीन आनी 25 वर्सां कंपेन्सेशन दिवचें. विधानसभेक 18 कॅन्डिडेट घालपाची मोगोची तयारी. म्हादयची केस चलतना कर्नाटकाचो मंत्री केंद्रीय मंत्र्याक मेळ्ळो म्हूण सुदीनाक दुबाव. आज मोपा एअरपोर्टाचें आंदोलन जालां. दुसरो मुख्यमंत्र्याचो स्टेटमेंट आयकलो आनी हासचें काय रडचें हें म्हाका दिसलें. मुख्यमंत्र्यान स्टेटमेंट दिलो की आमी किबल पयशे तांकां दितात आनी दुसरी गोश्ट सरळ म्हणपाक बरें की किबल तुका रेट मेळटा म्हणून. हांव मुख्यमंत्र्याक विचारता फाल्यां सकाळीं ताच्या घरा कडेन घरा वयल्यान जर रस्तो वता तो तें घर दितलो काय कितें. हांव मुख्यमंत्र्याक म्हजो प्रश्न सार्वजनीक प्रश्न हो सुदीन ढवळीकारान मुख्यमंत्र्याक विचारलो म्हणून न्हय. फाल्यां सकाळीं ताच्या घरा वयल्यान जर रस्तो वता आनी ताची गरज आसा तो पयशे चड मेळटा म्हणून तें घर दितलो काय कितें. हो म्हजो प्रश्न आसा. उगीच करचें ना. आज ताका जर खरेंच जमीन घेवपाची जाय जाल्यार ऑल्टरनेट जमीन तांकां दिवपाक जाय. शेतकऱ्यांक दिवपाक जाय आनी तांकां कंपेन्सेशन 25 वर्सांचें दिवपाक जाय. एका आनी 2 दिसाचें न्हय. 25 वर्सांचें कंपेन्सेशन तांकां दिवपाक जाय. कारण 25 वर्सां तांकां लागली हें उत्पन्न काडपाक. हें सामकें म्हाजी मागणी आसा. आत्मनिर्भर भारत म्हणटा आनी दुसरे वटेन शेतकऱ्याक तुमी काबार करता. आनी ऑस्टेरिटी मेजर जर म्हणटा तुमी जाल्यार तुमी आज पसून ऑस्टेरिटी मेजर्स कितें घेतले सरकाराच्या लोकांनी ते आमकां सांगा. ते लोकांक सांगा. आमकां म्हणजे लोकांक सांगा. आमकां जाय. आनी मोगो पक्ष समर्थ आसाच उरिल्ले 7 उत्सव करपाक हांव दिवंक शकना. कितले उमेदवार ह्या फावटी आमी जवळ जवळ 18 मतदारसंघात ऑलरेडी काम चालू केला. जे उमेदवार आसा ते आमचे यंग आसतले हेंय आमी डिसायड केल्ले आसा. वाडे भाटी नेत्रावळीच्या भुरग्यांक थाकाय. आतां तांकां गोवा बोर्डाची एग्जाम दिवंक 30-40 किलोमिटर यो वच करचें पडचें ना. गोवा बोर्डान नेत्रावळी नेतुल्ले सरकारी शाळेंत तांकां परिक्षेची वेवस्था करून दिता म्हूण सांगलां. कितलीं वर्सां जालीं लोक त्या वाठारांत बोर्डाचे परीक्षा केंद्र मागताले. सांग्यावेलो आदलो आमदार सुभाष फळदेसायान घोशणा केली. सांगेच्या ग्रामीण भागांतल्या विद्यार्थ्यां खातीर आनी पालकां खातीर एक बरी खबर आसा. आमी जो विशय लावन धरिल्लो की गोवा बोर्डाक जेन्ना SSCच्यो शालांत परीक्षेच्यो ज्यो एग्जामी जातात त्या वेळार सांगेच्या ग्रामीण भागांतल्या भुरग्यांक 30-35-40 किलोमिटरांचेर सेंटर चूज करचे पडटाले. आयज आमी एक मागणी केल्ली की नेतुल्ले गव्हर्मेंट हायस्कुलान ही शालांत परीक्षेचें एक सेंटर जावचें म्हणून. आनी कालच्या ज्या बोर्डाच्या मिटिंगेन गोवा बोर्डाच्या मिटिंगेन आमचे जे रिप्रेझेंटेटीव टिचर आसात श्री महेश भगत हांणी ते प्रपोज केलें. आनीक डॉक्टर कामत युनिवर्सिटीचे हांणी ताका अनुमोदन दिवन आमचे भगिरथ शेटे जे अध्यक्ष आसात बोर्डाचे तांणी हें मान्य करून घेतलेलें आसा. आमी सांगेकारांच्या वतीन शालांत परीक्षेचे बोर्डाचे जे अध्यक्ष आनी तांचे सगळे जो बोर्ड आसा तांचे आमी अभिनंदन करतात आनी तांचे आमी आभारी आसात. कारण ह्या ग्रामीण भुरगे सादारण 300 लोकांच्या बसपाची सोय नेतुल्ले गव्हर्मेंट हायस्कूल नेत्रावळी ह्या शाळेन केल्ली आसा. आनीक ह्या वाडे भाटी नेतुल्ले नेत्रावली किंवा रिवणा ह्या भागांतले सगळे भुरग्यांक एक सेंटर नेतुल्ले गांवांत भितर एक बरी सोय जातली म्हणून सगळ्यांक आमी धन्यवाद दिता. सावड्डेच्या यश सावड्डेकाराक शौर्य पुरस्कार जाहीर. PWD मंत्री दीपक पावसकारान भोवमान केलो. मांद्रे काँग्रेसीच्या सचिन परबान गरजूंक वैजकी सामानाची वेवस्था केल्या. नगरपालिकेन अरियर्स लावन धाडिल्लें भाडें माफ करचें म्हूण सांग्यार मार्केटवाल्यांची मागणी. फोंडें 27 फेब्रुवारा सावन 41वें सम्राट संगीत संमेलन. गोंयभरच्यो एक खबरो. आज जे यश बाबान अवध्या 16 वर्सां भितर त्यांनी विविध तरेक ह्या आमच्या सावड्डेचे नांवूय फुडें काडलां, गोंयचेंय नांव फुडें काडलां. आयज राष्ट्रीय बाल स्वरूप पुरस्कार ताका फावो जाला इंडियन कावन्सिल फॉर चायल्ड
हेनी हो ताका पुरस्कार दिल्लो आसा आनी खरेंच हांव तेजे यश बाबाचें अभिनंदन करता. आता व्हीलचेअर आता यूज जाता 15 दीस किंवा 1 म्हयनो व्हीलचेअर कोणाचो पाय फ्रॅक्चर जालो आनी काय जालो कसली पायाची सर्जरी जाली 15 दीस म्हयनो 2 म्हयने तेच्या उपरांत व्हीलचेअर ती खंय तरी स्टोर रुमान किंवा खंय तरी कुशीन दवरची पडटा. ती व्हीलचेअर तूं बाबा हॉलान आमी आतां यूज करया खंय खुर्ची म्हणून दवरया तेचो यूज जायना. किंवा जी बॅड जी आसता हॉस्पिटल बॅड आसता ती बाबा ते बेडरुमान दवरया यूज करया ती यूज जायना. सो खंय तरी लोकांच्या सोये खातीर मांद्रे ब्लॉक काँग्रेस जी आसा ते आमचे सगळे पदाधिकारी आसात ते समाज कारणांतल्यान राजकारण करपी आमी मनशां आसात सगळीं. आमचे जे राजकारणाची परिभाषा आसा ती समाजकारण आसा. समाजाच्या बऱ्या खातीर उपक्रम राबोवन आमी राजकारण करतात ही आमची धरती आसा ह्यो आमचो गुण आसा. ह्याच गुणाचो आमी आयज आमचो एक गुणाचो तुमकां एक प्रत्यय जाल्लो आसा. आनीक ही जी आमी उपक्रम मांद्रे मतदारसंघाच्या गरजू लोकां खातीर तो कोणूय आसूं दी आमकां खंयच्याय पार्टीचो आसूं दी जो निडी पर्सन आसा जो गरजू पर्सन आसा तेच्या पर्यंत ही ताका जर तेंच्यांनी जर आमकां उलो मारलो की तेच्या पर्यंत वस्तू पावतली तेंच्यांनी तांकां यूज जाता यूज करपाचो आनी परत येवपाची. आमच्या हातूंत कांयच चूक ना कारण गेली 21 वर्सां ह्या एरियर्सा बाबतींत म्युनिसिपाल्टीन आमकां एकूय रिमांडर धाडूंक ना. ही टोटल म्युनिसिपाल्टीची चूक आसा दुकानदाराची ना. आनी दुसरी हांव सांगपाक सोदतां की अशी एक गैरसमज जाल्लो आसा की दुकानदार सांगेचे भाडेच भरना 20 वर्सां भाडेच भरूना. हो भाड्याचो प्रश्न न्ही. भाडें आमी प्रत्येक म्हयन्याक भरताले. फक्त जे वाडोवपाची दर आशिल्ली प्रत्येक वर्सा 5% म्हणजे 3 वर्सां 15% ती ह्या म्युनिसिपाल्टी कडेन वाडयली गेली ना. आनी ही चूक टोटल म्युनिसिपाल्टीची आसा. बाकी म्युनिसिपाल्टी बद्दल हें घडलें ना. सांग्याची परिस्थिती तर इतली बिकट आसा त्या प्रमाणे आमी परत एकदां सरकारा कडेन मागता की हो आमचो प्रश्न स्पेशल तुमी घेवचो. बाकीची म्युनिसिपाल्टी तुमी जाणा आज गोंयभर बाजारपेठ म्हापसा पणजी फोंडा मडगांव हे वेगळे आसा सांगे वेगळे आसा. तुमी जाणा सांग्यार ह्या आमी लोकांनी ह्या जमनी भितर आमी त्याग केला. तुमी जाणा आमची जी धनसंपत्ती म्हणजे मायनिंग त्या मायनिंगेंतल्यान करोडो रुपया फॉरेन करन्सी आज आमी सरकाराक दिल्ली आसा. दुसरी म्हणजे येदे व्हडले जे डॅम सांग्यार बांदलेले आसा सालावली इरिगेशन प्रोजेक्ट त्या इरिगेशन प्रोजेक्टाक आमची गांवाची घरदारां थंय बुडोवन आमी त्याग करून आज गोंयभर आमचे लोक उदक पिता आमच्या सांग्या वयले आनी सांगेकारांक कांयच ना. हो प्रश्न हांगा जाल्लो आसा. सांगेचे व्यापारी फक्त व्यापार न्ही तर एक समाज सेवा येनातल्यान आज तुमी जाणा आज कितलीशींच वर्सां हे व्यापारी प्रत्येक लोकांक बरे वायटाक पावतात. आमी ती एक सेवा म्हणून आसा सगळ्यां कडेन बरो संबंद दवरून आमी व्यापारी आसा आनी आमचेर हो असो प्रसंग हो हे खूब मोठी गंभीर गोश्ट आसा. म्हणून आमी आज परत एकदां आमी हो बंद करून हांगा इतल्यासाठी रावल्या की एक आमकां वायट दिसलें. तुमकां आमकां कितें तरी कोणी सोल्युशन काडून आमचो प्रश्न सोडचो आनी आमकां हेतूंतल्यान मुक्त कर कारण आमकां बरे भशेन आमी सगळे फॉलोअप करतात. हांव मागता आमचे बी एक डेलिगेशन वतलें मुख्यमंत्र्या कडेन आनी मुख्यमंत्री सांगतलो की हाजो स्टेटस कितें आसा आनी त्याच्या नंतर फुडलो कोर्स ऑफ एक्शन हे शॉपकिपरान घेवपाचो. जर मुख्यमंत्र्याचें आश्वासन मेळटा की किंवा हें जाल्लें आसा ऑलरेडी जे आमकां कम्युनिकेट करपाक एखादे वेळ लेट जाला आसतलो. गोंयांतलो एक अत्यंत म्हत्वाचो इव्हेंट संगीताच्या क्षेत्रांत म्हणजे सम्राट संगीत संमेलन. म्हणजे म्हाका याद जाता की एक तेंपार शांतादुर्गा कवळेच्या थंय प्रांगणात मागीर ते म्हणजे वेगळे वेगळे कडेन ताचें एक स्वरूप इतलें व्हडलें जाल्लें त्या काळांत की 4:31 म्हणजे 4:31 स्टार्ट जावपाचें. 5,000 सुद्दां प्रेक्षक आसत जाल्यार कार्यक्रम 4:31 स्टार्ट जातलो अशें एक सगळ्यांक मॅसेज वताली. आनी ताका लागून लोक जेन्ना सम्राटाचो कार्यक्रम आसतालो संगीत संमेलनाचो तेन्ना लोक सामके मुद्दाम टायमार हजर रावताले. पॅन्डेमिकाच्या हाका लागून हें जालें ना पूण आमचे सगळे मेंबरांचें मत पडलें की हें चुकोवचें न्ही ब्रेक जावचो न्ही अशें म्हणून तें आतां ह्या म्हयन्यांत घेवपाचें ठरलें. 27 तारखेक सांजचे 5:31 ताचें इनॉग्रेशन. मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हे मुख्य पावणे आनी पद्मश्री विनायक बाब खेडेकार हे गेस्ट ऑफ ऑनर अशें हजर आसतले. परवरे साल्वादोर द मून द फुटबॉल ग्राउंडाची फॅसिलिटी उबी जाल्या. आमदार रोहनान फुडें सरून FC गोवा बरोबर साल्वादोर द मून द पंचायतीची कबलात केल्या. हो स्टेडियम आतां FC गोवा आनी थळाव्या फुटबॉलर तरणाट्यां खातीर उक्तो जाला. भुरग्यांक ट्रेनिंग मेळटली ताचो लाव घेवचो म्हूण पंचायत आमदाराचो उलो.
FC गोवा उपक्रमाचेर उमेदी. आणि FC गोवा आणि सल्वादोर दी मून पंचायत दोघं जण मिळून वी केम टू अ अंडरस्टँडिंग की फॅसिलिटीज वॉट आर रिक्वायर्ड फॉर आवर पीपल प्लस सपोर्ट वॉट पंचायत रिक्वायर्स टू रन दीस फॅसिलिटीज प्लस ग्राउंड यूथ डेव्हलपमेंट करपा जाय जाल्यार यूथ डेव्हलपमेंटाक करपाक रिलेटेड इन्फ्रास्ट्रक्चर तांचो टॅलंट करपाक तांकां कोचिंग टीम्स सगळें तयार करपाक यूथ डेव्हलपमेंटाच्या अंडर all these things should have come under, will be coming under one part. We have found a way out, and with this way out I expect that the talent in Porvorim under the 3 panchayats will get a huge boost. A ground baro मेळटलो लोकल्सांक खेळपाक डेली प्लस जांकां ट्रेनिंग जाय भुरग्यांक प्रॉडिजीज ते नवे तयार करपाक जाय ते तयार करपाक आमकां FC गोवा कडल्यान पंचायतीक हेल्प मेळटलो. हे सगळो मॉड्यूल काडून आज इनॉग्रेशन जाल्लें आसा. यूथ डेव्हलपमेंट प्रोग्राम म्हाका दिसता नेक्स्ट 8 to 10 days will be launched for the people of Porvorim. On behalf of FC Goa, I would like to thank Sir like Rohan Conte, like our MLA, and also like Sandeep sir. You know, we have been looking for a home for FC Goa for many years, and we have tried to work with many different parties, but they were the first like sort of panchayat that we were actually able to move quickly. We were able to come in, take decisions quickly. And you know, the result is something that, like the start of that is something we can all see. We already have one field. Soon in a few months we are going to have a second world-class field. आमकां बरो एक खोशयेची गजाल आसा की आमचो जो ग्राउंड आसा हो पार्ट 2 सेकंड ग्राउंड जो आयज आमी ग्रास लावपाचें इनॉग्रेशन केल्लें आसा आनी रोखडो जो रेडी जाता. On behalf of Salvador Dumundu Youth, I would like to thank our MLA, Mr. Rohan Kote, Sandeep Salgaonkar, our Sarpanch, and the full FC Goa. They've given us this ground. This ground was left a long time because of no fund and all. But today we are grateful that we are getting a platform for all the youngsters. हे बुलेटिनींतल्यार सोंपता. लायव्ह खबरांक फॉलो करात प्रुडंटाची वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक ॲप, टाटा स्काय ॲप आणि जिओ TV ॲप. 4 चौकांत मास्क घालात, डिस्टन्स राखात. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.